ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತಾನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತಾನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತಾನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತಾನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ.
मोगाळ भावन आणि भयणीनो, या वर्त्या दिसा पाद्री पियोच्या नोवेनाद्वारे आमी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक मान करूंक आणि तशेंच ताका वंदूंक आणि त्याच प्रकार ताका दिंबेर पडून आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या. आणि हो दीस ताणें पाव केल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवच्या फुडें आमी कालच्या राती आमकां जेजू मरिफात देवान सुशेग दिल्लो जावन आसा. सर वायटांतलें, विघ्नांतलें, आनवरांतलें, पिडेसिडेंतलें, जेवसराच्या उपादरांतलें आमकां राखिल्लें जावन आसा. त्या देखून ताका आमची अर्गां खंडीत जावन फावो. आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन आमी ताका अर्गां दिवंक फावो. आणि त्या देखून ताणें आमकां रचलां आणि ताणें इतलें बरेंपण आमच्या जिवितांत केलां तें सर आमी आमच्या मोती काडया आणि ताचें गायन आमी करया. सोम्याक दिवन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परमिता सोगरो. सोम्यास्तो सोम्या सर्वाय काडी वागंटूलो महिमा संसाकाडी रचनार तो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वासो सांकाडी. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सोगरो. अर्गां तुका सुम्या जेजू, पगडाप तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, नामान तुका सुम्या जेजू, प्रणाम तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, नमस्कार तुका सुम्या जेजू, प्राणिपात तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, होसाना तुका सुम्या जेजू, वैभव तुका सुम्या जेजू, वाकाणे तुका सुम्या जेजू, गायतांव तुका सुम्या जेजू, हर्षितांव तुका सुम्या जेजू, वर्णितांव तुका सुम्या जेजू, दिन वाचतांव तुका सुम्या जेजू, नावाडतांव तुका सुम्या जेजू, वंदितांव तुका सुम्या जेजू, गाजयतांव तुका सुम्या जेजू, वाकणतांव तुका सुम्या जेजू, उल्हासतांव तुका सुम्या जेजू, पगळशितांव तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू काळजांत. हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू काळजांत. हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजांत. हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजांत. भोव दयाळ आनी भोव मोगाळा जेजू, आज आमी हांगासर आयल्या तुज्या पांया मुळां
आणि तसेच हांगासर आमची थोडी तेसावां आसात सर आज वस्तू उणी तेसावां हांगासर आसात जावंक पुरो आमी तुजें रुपणें पळोवंक थंयसर हांगासर आमी गेल्ल्या आनी त्या खातीर आयची तेसावां आमी तुज्या पांय तळी आमी दवरता एकल्याचें कुरियर पोस्ट एकडे बंद जालां आनी ते बेगीनच तांच्या घरा पावच्याक तांणी मागोवन आसात तशेंच एकल्याक स्ट्रोक जावन आस्पत्रेंत आसा ICUंत आसा ताची पिडा बेगीनच गूण जावच्या खातीर एका कुटुंबाच्या शेजाऱ्याक थंयसर तोंदरे आसात तांचे ते तोंदरे समा जावच्या खातीर आनी बेगीनच थंयसर शांती समाधान मेळोवन तांचें चिंतप बरें आसूंक उदारमणाचें आसूंक आनी तशेंच उक्त्या मनोभावाचें चिंतप जावन सर्गींची वाट शेजाराच्या आंगणांत म्हणलें बरें शेजाराचें आंगण थंयसर बंद जावचें नाका बागार हर एकल्याकी सर्गींची वाट आपआपल्या शेजाऱ्याच्या आंगणांत हांव वसूंक जावंक पुरो बारीक ह्या असीर आकाडो कितेंय जावं दी एक वाट आसून बरें जिवीत जियोंक तांकां तुजी देणी पाठय म्हणून आनी प्रायवंत आसात प्रायवंतांक बरी भलायकी आनी तांच्या प्रायवंतांत तांच्या उतर प्रायर जावची सर ते कश्ट हिऱ्याराय हें सर तांकां बऱ्या रितीन भोगूंक तांकां तुमचो समाधान दी देवा कित्याक हर एके आमी रसना तुजें रसन जावन आसा तुवें आमकां तुजो जीव दिलाय आनी हांगा ह्या संवसाराक ह्या सोबीत संवसारांत सोबीत जिवीत जियोंक तुवें आमकां फावो केलाय त्या देखून माथेवाच्या वांजलांत थंयसर जेजू सांगता आनी हांवें तुमकां जिवीत दिलां तें जिवीत व्हडा मापान दिलां संतोशान तें करसूंक दिलां सर आमच्या समस्यांनी सर आमच्या पिडे शिडे द्वारे ह्या ताच्या मदें आमी एक बरें संतोश भरीत जिवीत जियोंक कित्याक तें सगळ्या मापान तें दिलां खाली 50% न्हय 60% न्हय बागार 100% तें जिवीत आमकां दिलां ह्या संवसारांत आमी तें जियोवच्याक त्या देखून देवा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मोरिफात जेजून ह्या संवसारांत आसता आसतना सर आमकां बरेंपण केल्लें बरें जिवीत आमकां दिल्लें आनी उपरांत तो म्हणलो हांव फाटीं वेतां सर्गाक म्हज्या बापा सरसीन कित्याक ह्या संवसारांतच रावचें म्हजें जिवीत न्हय म्हाका बापान ताचें मिसांव हांगासर पूर्ण करूंक दिल्लें तें पूर्ण करून हांव म्हज्या बापाच्या थंयसर फाटीं वेतलो पूण तुमकां आणात जावन हांव सोडिना तुमकां हांव मजतदार आमकां धाडटलो तुमकां पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे थंय आसतली आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं तुमी तुमचें जिवीत बरें जिवीत जियेतल्यात आनी हर एक पावटी आमचें अंतस्करण आमच्या अंतस्करणाचो ताळो जावन आसा तो देवाचो ताळो आनी देव आमचे लागीं उलयता कितें हांवें बरेंपण करी जाय जर तर हांवें कितेंय खोटेंपण आदारलें कितेंय पाड सुयेक हांव पावलो जाल्यार म्हज्या अंतस्करणांत थंयसर खांत येता तुवें तुजी वाट सरकी ना तुका बरें मार्गदर्शन मेळोवना फाटीं ये हांव तुका बरें मार्गदर्शन दितां पवित्र आत्म्याक तूं आयक पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा तुज्या कुडींत आसा तुज्या मोतींत आसा तुज्या काळजांत आसा ताका तूं आयक म्हणून पवित्र आत्म्या ये देव आनी फाकय सदिता उजवाडाचें तुजें ये तूं बापा दुबळ्याच्या ये तूं दाता घेण्याच्या ये तूं दिव्या काळजाच्या भुसंडरा भोगोऱ्या आत्म्यान दुलो तूं सैर्या स्वादिकल्या
देवा तुझे जिंगरा म्हणा त्यांचे सर देवाच्या पवित्रतेच्या तुझे राशीन पाकेल्या सर्वेस्परा देवा तुझो पूत जेजू क्रिस्त या दोव्या उंड्या रुपाकाल आमच्या हजेर आसा आमी साबार जाणां थंय वेळा कण्णूर वचून थंयसर त्या उंड्या केल्लें तें तुजें रुपण्याचें तें आजाप आमच्या दोळ्या मुखार आजुनी आसा आनी हर एक पावटी आमी ह्या सक्रामेंतांत आसल्या ह्या दोव्या रूपच्या उंड्यांत तुजें रुपणें आमकां दिसता जेजू तुवें तें रुपणें कंसयल्लें तातूंत येदोळ मुसोर आमच्या गूंड बाबाडटांत आमी हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार तुजी कूड आनी रगत उंड्या आनी वायनां रुपाखाल थंयसर तें बदलावण जावचें आमकां कळीत आसा आनी आमी बाबाडटांत आमी पातयेल्या आनी पातयेल्या मात्र न्हय तुका सदांच आमी सेवला तूं आमच्या कुडी भितर खरोच तूं आसाय पूण जाल्यार तुका तें परत हर एका मनशाक दिश्टीक पडचें तसलें रुपणें कसोवंक तुका म्हण जालें कित्याक भविश्या साबार जनांनी ह्या लोकांनी आणकी तुका पातयोवंक ना म्हणून दिसता ह्या त्या दोया उंड्या रुपाकाल तुजें हजरपण बगूंक ना म्हणून दिसता त्या देखून तुवें कुशेन त्या उंड्या रुपाकाल हांव आसा म्हणूंक आनी त्या उंड्या आनी वायनां मरिफांत म्हजी कूड आनी रगत बदलावण जाता हर एका मिसाच्या बलिदानान त्या पवित्र आल्तारीर म्हणून तुवें हर एका लोकांक कळच्या खातीर आनी तशेंच आणकी भावार्थांत पातयेवच्या खातीर तुवें तुजें तें तुजें रूप तुवें कसयलां जेजू जावं तुका अर्घ आनी होगळाप आनी महिमा आनी स्तुती भविश्य आधुनीक काळ आमी संवसाराच्या राटावळींनीच आमी आसां आमकां कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें फॅशनां करचीं कसलें घर बांदचें आनी कसलें घराक कसलें वस्तू जाय जंय केदो जागो काण घेवचो कितले पयशे जाय जंय आनी मुखल्या पिळगेक आनी कितें म्हणून भविश्य आधुनीक लोक भावार्थ उणो जावन तांणी तुजें रुपणें खंडीत जावनी तांणी आपल्या काळजांत बगूंक नातल्लें त्या देखून आतां तुवें हर एका मनशाच्या काळजांत दोळ्यांक तुवें उजवाड हाडलाय आनी हर एक पोवटी मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना तेंच तें रुपणें तुवें केदाळां त्या कुर्साच्या वाटेर वेरुणिकान तूं आलो दिता आसतना तें कसयल्लें तेंच रुपणें तें आतां परत तुवें ह्या आधुनीक काळार ह्या ग्रेस्तकायेच्या काळार ह्या अभिवृद्धीच्या काळार ह्या संवसारार तुवें परत तें
आमकां रसून आमकां तुवें पळोवंक दिलाय. त्या देखून तुवें तुका आमी अर्गां दिता आसतना आनी सदांच त्याच जिवितांत आमकां बरेंपण लाभय. कित्याक आमकां तुवें आपयलाय, आमकां तुवें एक रुपीत केलाय आनी आमचे हर एक जिविताचे ते बुकाचे पयलो अध्याय आनी लास्ट अध्याय तें आमचें जल्म आनी लास्ट अध्याय आमचें मरण तें तुवें आमकां हर एकल्याक तें दिलाय. पूण ताच्या मोदें आमचें जिवीत आमी कशें जियेता तें आमचेर हुंदोन आसा. त्या देखून भोवशा मोदले जिविताचे पुटा आमचो बूक भोवशा बरो नातलो, पूण तुवें हर एक आमकां दिलाय. आनी ह्या काळार आतां ह्या वेळार परत आमचें जिवीत तुका आमी अर्पिता. आमचे सर समस्ये जावंक पुरो आनी हर एक ते आमकां धैर्यान आमी उपयोन वचून तो अणभव आमकां तूं दिवन ताचें फळ तुका आमी अर्पिता. आमची जिणेस तुका आमी अर्पिता. त्या देखून आमची जिणी तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आनी आमकां तुवें हो एक जिवीत म्हणलो तो बूक तुवें दिल्लोय. ನನ್ನ ಕರೆದು ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಪುಟಗಳ ತೆರೆದೆ, ತೆರೆ ಕಂಡ ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ನನ್ನ ಕರೆದು ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಪುಟಗಳ ತೆರೆದೆ, ತೆರೆ ಕಂಡ ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಲನು ಧೈರ್ಯದಿಂದೀಜಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿಹೇನು. ಅನುಭವ ಫಲವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬಂದಿಹೇನು. ಹೋರಾಟ ಬದುಕಿನ ವನವಾಸ ದಿನಚರಿ ಪುಟ ಪುಟ ತೆರೆದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಲನು ಧೈರ್ಯದಿಂದೀಜಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದೇನು. ಅನುಭವ ಫಲವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬಂದಿಹೇನು. ಹೋರಾಟ ಬದುಕಿನ ವನವಾಸ ದಿನಚರಿ ಪುಟ ಪುಟ ತೆರೆದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. भोव पवित्र सक्रमेंतांत आसया जेजू, आज तुका आमी वंदिता आनी तशेंच तुका आमी हरसिता. तुजें जिवीत तुवें आमकां दिलाय आनी येदोळ पर्यंत तुवें आमकां राखलाय, आमकां सांबाळलाय. सर आमच्या फाटल्या जिणेंत आमी खांटे कुंट्यांनी फातरांनी आमी चल्ल्या जाल्यार आमकां दूख आशिल्ली, आमकां दुखलां
जाल्यार तुवें आमकां तुज्या हातांत धरलाय, तुवें आमचो हात धरलाय आनी तुज्या फाटल्यान आमी चलोवन गेल्या. जर तर आमी आतां फाटीं पळयता आनी फाटीं पळयता आसतना आमकां मस्तू मेटां दिसतात. आमी एक एकलो चलोवन येताल्या, पूण त्या मेटांनी तुज्या सांगाता आमच्या सांगाता तुजी मेटां आसलीं. त्या देखून तुका अर्गां दिता आसतना साबार आमच्या जिवितांत आमकां कुरीस मेळ्ळ्यात आनी ते कुरीस लांब लांब कुरीस आसले. आमकां ते ओंक पुरो जाता म्हणून आमी कातरले, मोटवे केले, हाळू केले आनी आमी कुशेन चल्ल्या. पूण आमकां मुखार मुखार वेता आसतना व्हडली खणी दिसताली आनी आमकां मुखार उतरोंक जायनासलें. कित्याक आधुनीक काळार JCPन व्हडल्यो व्हडल्यो खणयो करून दवरल्यात, आमकां जंप करूंक जायना. त्या देखून आमकां उडास आयलो आनी उपाय आयलो. हो आमच्या खांद्यार कुरीस आसा, तो कुरीस आड घालया आनी ताच्या वयर चलया आनी तातूंत मागीर मुखार त्या पंथा पावल्या उपरांत तो कुरीस काण घेवन मुखार वसया म्हणून. कोणाचे लांब लांब कुरीस आसले तांकां तें उतरोवणी फावो जाली. कोणाचे कुरीस मोटवे आसले ते ह्या पंथांत त्या पंथाक पावले नात. त्या देखून तस्सो ल्हान कुरीस काण घेवन आमी थंयच बसचें पडलें, नाल्यार फाटीं परतचें पडलें, नाल्यार हेरांची आमकां सहायक आमी काणगेचे पडली आनी तांचे पांय धरचे पडले. आळे तुमचो कुरीस लंब आसा, आमकांय तितके उतरया, आमकांय तितकेशें वाट दाखया, आमी त्या पंथाक पावता म्हणून. असलो स्वभाव आमचो जेजू. जाल्यार तुवें आमकां सोडून घालूं नाय. आमी तुजे थंयच आसाव आनी तूं आमचे थंय आसाय. केदें व्हडलें आमचें भाग आनी हें भाग जावन आसा आमकां तुवें दिल्लें जावन आसाय. आनी तूं एक गोवळी जावन आसाय आमच्या जिविताक, बरो गोवळी जावन आसाय. जेजू बऱ्या गोवळ्या, जेजू स्वागी बळ्या, जगी ताण तूं देवलो सोदून म्हाका आयलो.
सोगे सोमे घर तू माका कुर्बे सारचे पोईन काबा ससना सुधी सरगा जेजू आम्ही हो थोडो वेळ तुझ्या पांय तळी करशिला सर आमच्यो राटावाळी पयस दवरून तुजे लागीं आमी आयल्या कुशेन आमी आयल्या आनी खंय पयस पयस तावन आमी आयल्या बसार गे रिक्षार गे कारार गे स्कुटरार गे चलोवन गे आमी हांगासर आयल्या फकत तुवें सर आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर आनी ह्या जिविताचें देणें दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिवंक आयल्या आनी आतां तुजें व्हडलें बेसांव आमकां दी आमी हांगा सावन फाटीं वेता आसतना तुज्या त्या बेसांवाच्या शिवरांनी भरोवन आमचें जिवीत संतोशभरीत नंदन जावंक मायामोगाचें जावंक तुजी ती कृपे खातीर आमी आतां सरपटून तुजे लागीं मागता हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां धयन फाव कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. घेऊन पाद्री पियो बाबा प्रकाश होईल ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बाबा सजा कामी देखील तुझ्या आशीसीचे ते दुर्बळ वाटे विधे Bagewon
सलचास बरी ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सलचाक आमी देंगीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो बागेवन पाद्री पियो बापा प्रकाश पडीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सलचाक आमी देंगीन तुझ्या सांपियो आम बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पवस आमचे खातीर देवा तुवें कापुचेन याजक सांपाद्रे पियक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरांनी वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताचे विनंतेन कितें आमी अत्रे गूण मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमीन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आबळे हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळशें कर आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर सदैव सदैव पळजे कुसचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आत्म्याक आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमीन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीन स्वभाव तुमकां दितलो आपल्या बापा कडेन तुज्या नांवी मागता तें म्हाका फावो कर आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर सदैव सदैव पळजे कुसचें जेजो मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आत्म्याक आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमीन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्गाने संसार सरात पूण म्हजी मुद्रा सराशिना आता हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान बरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर सदैव सदैव पळजे कुसचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमीन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयेता ये जेजूच्या पवित्र काळजा कष्टातल्या ते दया दाखये नासतना रावचे तुका साथ दिव आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुझे काकोट दाखये तुझी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या केस्तांनी दुलोबी काळजा मरिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान राणी काकोटीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृतान वर्षा तुका आमी उलोवता आमी परदेशी वेची बाळका या दुखाच्या कोंडात संस्काराने संस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शिकाये तुझे काकोटीचे दोळे आमचे वयर पडते आनी या परदेशा उपरांत तुझे पुष्टे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी लोबी ओंकारी मरी
सांजुजे जेजूच्या पसक्या बापा आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो बापाय कालतो जाऊन जियेल्या आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो कष्टांवरां तिरसन सांभाळलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो फ्रांसिसाच्या पाटलाव धरा. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो कापजन वडदीच्या अलंकारा. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो सुम्याच्या पाशावांच्या गायाने नटलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो युकरिस्तातही भक्तीन भरलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाचे काकूळ दाखयल्या. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो मागण्यान तिरसन सांभाळलेल्या. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो आत्म्याचे बाचोये खातीर वावुरलेल्या. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षना पावच्या. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो तुका उलो मरतल्यांच्या भरवशा. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो आम्हा पसमेस त्यांच्या आदारा. आम्हा बसवत विनंती कर. सांपियो आम्हा पसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही वावसांचे खातीर प्रार्थूया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिनियक आपण दिवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसच्या शेतांत क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आणि पुण्या वरवीं आमी आमकां पावो जाल्ल्या बेसान तिरासन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियो. आमकां तुज्या कृपे देण्याने भर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आणि तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आणि तुमची दया करूं. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आणि तुमची मागणी फळादीक करूं. आणि सर पदवेदार देव बापूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मिसाच्या बलिदाना वेळार सर मिसां भेटयल्ल्यां खातीर आमच्या हिता चिंतकांक आनी आमच्या बेनिफॅक्टर्सा पसोती आमी मागता. देवाण केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां मीस भेटयतात निहाळटी पावला आनी तांच्या उदार मनान देवाण तांचेर दाखयल्ल्या दयेक आनी बेसवाक आयचे ब्रेड्डीत आनी दान जावन दिलां. देवाण जिविताचें देणें दिल्ल्याक आपलो जल्म दिवस आज आचरण करचो आस्टन रेगन कर्नेलियो आणि तसेच देवादीन फ्लाविया मेटिल्डा डिसोजा तांच्या आत्म्याक ती मीस दितात. मर्विन हिल्डा कर्नेलियो देवादीन नॉर्बा डिसोजाच्या आत्म्या मीस दितात. जुवान्ना डिसोजा देवाण केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां मीस भेटयतात. विल्फ्रेड कुटिन्ना आनी कुटुंब आपल्या पुर्वजांच्या आत्म्या मीस भेटयतात. एम.ए. लॉरेन्स फेर्नांडीस देवादीन फ्रांसीस क्वासेस अल्फोन्स फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या मीस भेटयतात. एवलिन सल्डाना देवाण केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आनी दैवीक काकुळतीच्या मानाक अर्गां मीस दितात. कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्याक मीस भेटयतात. देवादीन अलेक्झांडर पायस आनी देवादीन जसिंता पायस हांच्या आत्म्या मीस भेटयतात. जुलियाना पायस आनी कुटुंब देवाण केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सर सांता भक्तांच्या मानाक आनी तशेंच कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्या मीस भेटयतात. मेरी फ्लोरीन सल्डाना आनी कुटुंब देवाण केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां मीस भेटयतात. तशेंच कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्या मीस भेटयतात. आल्बान डिसोजा आनी कुटुंब
कुटुंबान देवादीन दल्ल्यांच्या आत्म्या मिसपटयतात डॉली मस्करेनस देवादीन प्रशांत डॅरल डिसोजाच्या आत्म्या मिसपटयतात आग्नेस डिसोजा आनी कुटुंब सरल्या बोर्ताच्या आत्म्याक मिसपटयतात विल्मा पिंटो देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां मिसपटयतात मेलिटा डिसोजा आनी कुटुंब गरजेवंताच्या आत्म्या मिसपटयतात लॉयड डिसोजा आनी कुटुंब देवान 8व्या वर्साचें जिविताचें ध्यान दिलां आज आपलो जल्म दिवस आचरण करता इवान लोबो हाचे खातीर अर्गां मिसपटयतात मेरी लोबो आनी कुटुंब देवादीन जेन डिसोजा देवादीन जोसेफ डिसोजाच्या आत्म्या मिसपटयतात ज्योती रोजारियो आनी कुटुंब आपल्या बऱ्या भलायके खातीर मिसपटयतात ऑल्विन आनी ज्योती रोजारियो देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सांत पियोच्या मानाक अर्गां मीस आनी कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्याक मीस आनी तशेंच लाविना डिमेल्लो आपलो जिविताचें देणें बर्थडे आचरण करता अर्गां मिसपटयतात जुलिया डिमेल्लो आनी कुटुंब देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सांत पियोच्या मानाक अर्गां मीस आनी आपल्या खासगी इराद्या खातीर बरी भलायकी मेळच्या खातीर मॅक्सीक मिसपटयतात वंदना मोंतेरो आनी कुटुंब देवादीन सेबॅस्टियन पावल क्रास्ताच्या आत्म्या मिसपटयतात नॅन्सी मस्करेनस आनी कुटुंब देवादीन जुलियाना डिसिल्वाच्या आत्म्या मिसपटयतात लिली डिसिल्वा आनी कुटुंब बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो येवकोड तुमचे सोबे आसो मगळ भावन आनी भयणीनो आज देवस्तुतीचें वाचपां आमकां सांगतात की आमकां हर एकल्या की तालेंतांनी भरलां देवान आमकां तालेंतां दिल्यांत ती तालेंतां आमी समजून काण घेवन आमी ताचे तावन आणकी चड आनी चड बरेंपण करूंक आनी तशेंच आमी आळसायन रावन आतले बरी आमचें जिवीत प्रामाणीकपणान चलोवंक आमकां उलो दिता भाव भयणीनो ह्या पवित्रतेंत पावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया सर पदधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो प्रियानुसार संस्था मनान चिंतून आनी तोंडानुसार वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बरी सुद्दां संसार मध्ये सगळ्या देवतांक भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या शास्त्र देवा लागीं विनाचित्रांत प्रार्थना सर पददार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थूया सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा तुज्या दैवी कृपेन तुज्या याजका सांपियोक तुज्या पुताच्या पाशमाच्या गायांनी लेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसावाद्वारी तुज्या गणित मोगाची दया माया आमकां उडापे केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत येवकोटोन रावूं आनी संतोशान ताच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फाव कर आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना मुख्य व्यवहाराच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी अशें घडलें रायान 7 भावांक आपल्या आवय सांगता कैद केलें आनी समर्थ आडवारता ते दुकराचें मांस तांणी खावंक जाय म्हणून तांकां छापकाचे आनी जरबेदाचे मार दिवन बलात्कार केलो विशेश करून
आवय विशीं आमी आजाप जावंक जाय आनी शाश्वत उडास तिका फोव. तिणें एकच दीस आपल्या 7 पुतांचें मोरान पळयलें. तरी सरस्पराचेर तिणें दवरल्या भरवशे वरवीं तिणें हें सगळें धैर्यान सोंसलें. उंच संकल्पान प्रेरीत जावन आनी स्त्रियाच्या काळजान दादलाचें धैर्य बरोवन तिणें आपल्या पुतां मदल्या हर एकल्याक तांच्या पुर्वजाचे भाशेन अशें म्हणलें, तुमी म्हज्या गर्भांत कशें उत्पन्न जाल्यात म्हूण हांव नेना. तुमकां स्वास आनी जीव दिल्लो हांवेंनय. तुमच्या मदल्या हर एकल्या थंय आसल्या मूळ धातूंची वेवस्था केल्ली हांवेंनय. मनशाकुळाचो आरंभ केल्लो आनी सर्व वस्तूंचें उत्पन्न केल्लो सृश्टीचो रचणार आपल्या दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परत्यान दितालो. कित्याक ताज्या कायद्या पासत तुमी तुमच्या जिवाची पर्वा करिनाकात. अंतियोकाक तिजी उतरां आत्मानाची उतरां सरशी दिसली आनी ती ताज्यो केबडाय करता म्हूण ताणें चिंतलें. निमाणो भाऊ आनीकय जिवंत आसलो देखून राय ताजे लागीं बरी उतरां उलयल्लो. मात्र न्ही बगार ताणें सापत घेवन बसवण्यो केल्ल्यो. तो ताज्या पुर्वजांचे रिती रिवाज साडोवंक तयार आसा जाल्यार आपूण ताका ग्रेस्त आनी कुशाल करतलो आनी ताजो इश्ट करून ताका एक व्हड हुद्दो दितालो म्हूण सांगलें. पूण तरणाट्यान ताका कांयच लक्ष दिलें ना. देखून रायान ताजी आवयक उलो दिलो आनी तिच्या पुतान आपलो जीव वांसूंक ताका बूक सांगूंक तिका आग्रो केलो. ताणें तिका जायतो आग्रो केल्या उपरांत आपल्या पुताक समजून ती काबूल जाली. ती आपल्याच पुताचेर भोगवाली आनी कूर रायांचो केबडोय करून तिणें आपल्याच पुर्वजांच्या भाशेन म्हणलें, म्हज्या पुता म्हजी दया कर. हांवें तुका 9 म्हयने म्हज्या गर्भांत वयलो आनी 3 वर्सां पर्यंत दूद दिवन पोसलो. हांवें तुका वागयलें आनी तूं हें प्रायेक पावासर तुका सांबाळलो. म्हज्या पुता हांव तुज्या लागीं विनंती करता, आकाशार आनी पृथ्वेर दिश्ट लाय आनी तांतू आसा तें सगळें पळय. देवान अस्तित्वांत आसल्या वस्तूंतलें तें रसोंक ना म्हणून तूं जाणा जातलोय. त्याच बरी मनशेकुळी अस्तित्वाक आयलें. त्या पाशीदाराक भियेनाका. बगार तूं तुज्या भावा सारको म्हूण दाखय आनी मोरान स्विकार कर. अशें काकुळतेच्या दिसा ताज्या सवे तुकाय हांव मेळोवंक शकतली. तिणें उलयन जातेस तरणाट्यान म्हळें, तुमी कित्याक रावतात? हांव रायाची आज्ञा पाळचो ना. म्हजे उजेशी आमच्याच पुर्वजान दिल्ल्याशा धर्मशास्त्रांतले आदेश मात्र हांव पाळटलो. पूण तूं हेब्रावांचेर सर्व जिनसाची कश्ट हाडटलो. तूं देवाच्या हातांतलो बिलकुल सुरसो नाय. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. नितिवंतांच्या उल्या शीत दिवन आय हांव मारता ती बा. उगड तुजे कान म्हजे विनोणे, म्हज्या वंटांचेर ना कसलेंच कापा. तुझ्या वटांनी म्हजी मेटां हांवें तीर केल्या.
म्हजी उतरां चित्तीवन हांव तुझे दर्शन घे दादोशी जातलो तुझ्या पकटेचे सिवळेन म्हाका लिपोंद हांव जाल्यार नितीवनपणान चलून तुझे मुखामोळ देखतलो ये दुर्गतींतलो उठलस तुझे दर्शन घे दादोशी जातलो तुमकां विसरून काडल्यात म्हणटा सोमी तुमी भायसर वचून बाळटा तसले फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्या हालेलुया 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 सर्वस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लोक जेजूक आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनी एक वापार सांगली कित्याक जेरुजलेमाक तो लागीं पावल्लो थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातालें म्हणून लोक चिंतून आसुल्लो ताणें म्हळें कोण एकलो मानतानाचे कुळी असो राज पदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्ल्या एका गांवाक गेलो वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एक एक भांगराचें नाण्य दिवन पळया हांव फाटीं येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो हेणें ताच्या गांवचे ताचेर जळटाले देखून तो गेलो त्या पटापट तांणी प्रतिनिधी धाडन ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें राजवडकेची पदवी घेवन तो फाटीं येतस जांकां आपणें दुडू दिल्लो त्या नौकरांनी एकल्यान व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हणून जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जय म्हणून ताणें हुकूम दिली पयलो नौकार येवन म्हणालो धन्या तुज्या एका नाण्यान हांवें 10 नाण्णी जोडल्यान ताका ताणें म्हळें शाबास बऱ्या नौकरा ल्हानशे संगतींत तूं विस्वासी जालोय देखून 10 शारांचेर तूं अधिकार चलय दुसरो येवन म्हणालो धन्या तुज्या एका नाण्यान हांवें 5 नाणी जोडल्यान ताका ताणें म्हळें तूं 5 शारांचेर अधिकार चलय आनेकलो येवन म्हणालो धन्या पळय तुजें नाण्य हांवें तें लेसांत बांदून तशेंच दवरलेलें तूं कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी भिरांत दिसली दोरी नातिल्ले कडेन तूं काडताय वंपी नातिल्लें तूं लुंवताय ताका तो म्हणालो नश्ट्यास नौकरा तुज्याच उतरांनी हांव तुका गुण्यावकार करतां हांव दोरी नातिल्लें काडटलो वंपी नातिल्लें लुंवतलो कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा आसलोय न्हय कित्याक तर तुवें म्हजो दूड वाडीक घालो नाय हांव फाटीं येतस तो वाडी समेत घेतो न्हय आनी सरसीन रावुल्ल्यांक ताणें सांगलें तें नाण्य ताचे लागचें काडा आनी 10 नाण्णी आसल्याक दिया पूण ते म्हणाले धन्या ताचे लागीं 10 नाण्णी आसात ताणें जाप दिली हांव तुमकां सांगतां जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलें इल्लें काडून व्हरतले आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्या म्हज्या दुस्पानाक हांगा हाडा आनी म्हजे मुखारच ताका जेवशी मारा इतलें सांगून जातच जेरुजलेमाक सडचे वाटेन तो फुडें सरलो
देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवनपण जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आतां आयकल्लो आमचो वामी वांजेल जेजू कसले एक वापार सांगता गे म्हणून. आनी ही वापार आमकां सर्वांकी लागू जाता, कित्याक आमी त्याच कास्ताची मनशां. आमकां थोडे फावटी हर एक मनीस हांवें कितें बरेंपण केलां आनी म्हाका उत्तेजन दी जाय, म्हाका कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणून जाय, म्हाका शाबास म्हणून जाय, आनी म्हाका एक 10 जाणां मुखार कदलार बसून बरें शॉल घाली जाय आनी माथ्याक तो मैसूरचो पेटा घाली जाय, हें पुरा आशा आसता. मनशाची मनीस जावन जल्मल्ल्या ह्या संवसाराक हर एका मनशाक ही असली एक आशा आसता. पूण आशा आसा वय आनी ताका तो मान फावो जाय वय, पूण त्या मनशान कश्ट काडल्यात गे. या तो मनीस एक सोमारी जावन आळशी जावन तो आसलो गे. इस्कॉलांत टिचरेन विचारल्या सवालांक जाप दिल्ल्या वेळार ह्या घरा होमवर्क करूंक दिल्लें तें लिसांव बरें करून केल्यार पाटी दुसरे दीस वेता आसतना टिचर बरें करून थंयसर बरयता वेल डन म्हणून, ह्या कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. आनी थोड्यांक कांय बरयना, यू डन नथींग म्हणटा, तसलें आसता. पूण एका कामेल्यानी कामेल्याकी जर तर ताचें काम ताणें बऱ्या तरान केलें जाल्यार आनी प्रामाणीकपणान केलें जाल्यार तो मॅनेजर ताका शाबास म्हणटा. आनी तितलें मात्र न्हय, ताचो ताचो सांबाळी तो सोडयता. अशें कोण आळसाय करून कापाटपण पांगुरता ताचें काम तो होगडायता आनी ताका कितेंच ताका मेळना. त्या देखून जेजू ह्या दान नाण्यांची वापाराद्वारे जेजू देव आमचे तावन जबाबदारी आनी प्रामाणीकपणाची जिणी आशेता आनी आमी ती बरी करून जियेल्ल्या वेळार देवा तावन आमकां उगडीक जोडूंक आमी पावतले म्हणून शिकयता. वपारींत कश्ट काडून वावर करून सडीत आनी जोडिल्ल्या त्या दोगा साकरांक तांच्या धन्या तावन उगडीक मेळ्ळी. शाबास ताणें पाठयलें आनी बऱ्यान उपकारा म्हळें. तितलें मात्र न्हय, ल्हान ल्हान विशयाचेर तूं इतलें बरें तुवें विस्वास दवरलाय आनी तुवें प्रामाणीकपण तुवें जोडलाय, तुका हांव आणकी चड तुका दितलो म्हणून. पूण तें एक नाण्य दिल्लें तो कसलो नश्ट, तो कसलो ताका कांय करूंक नाका. तशें म्हळ्यार ताणें दुसऱ्यांच्या उस्क्यार ताणें जियोवचें, दुसऱ्यांनी काम करून ताका पोसी जाय. तो ताका जबाबदारी नातुलो मनीस, तो प्रामाणीकपण नातुलो मनीस. तो कोणेंय दुसऱ्यांनी कितें दिल्यार खावचें जेवचें च्या पिवचें तितल्यांत ताचें आसलें. आळस्यांतलो आळसी नौकार जावन आसलो तो. त्या देखून ताका नश्ट्या नौकारा ताचे कडेन आसलें काडून आनेकल्याक दिलें. आनेकल्याक कोणाक दिलें? मस्त आसल्याकच दिलें. तशेंच आमच्या संवसारार आमच्या आधुनीक काळार तशेंच जाता. आनी आमच्या आत्मीक जिणेंत देवा तावन आमी शाबास म्हणलें तें उतर आयकूंक आमी राखून रावूं जाय. मात्र न्हय, आमी ताचे खातीर आमी कश्ट काडूंक आसा. आमी ह्या संवसारांत तावन मनशा तावन कसली होगळीक आमी आशेता, ताच्या की चड मापान आमी देवा तावन होगळीक आमी आशे जाय आनी आमी देवाच्या होगळीकेक आमी फावो जाय जाय. देवान आमकां हर एक लाकी तालेंतां दिल्यात. कोणाक तालेंतां दिनासतना ह्या संवसाराक खंयच्याय आवय बापायनी जल्म दिवना. बगार ती तालेंतां दिल्या उपरांत आमी व्हड जाता आसतना आमी सोदून काडूंक आसा खंयची वाट हांवें धरी जाय, खंयच्या वाटेक गेल्यार म्हाका कसलें काम मेळत, कसलें शिकप शिकल्यार हांवें खंयच्या पंथाक हांवें पावयेत, ह्या कसल्या म्हज्या जिणे वरवीं हांवें म्हजें कुटुंब पोसूंक जाता, कुटुंब बांदून हाडूंक जाता, भावार्थ बांदून हाडूंक जाता. तें सर आमी आमचें सोदून काडी जाय आनी ताचे मरिफात आमी विसवणी करून ताचे मरिफात देवाच्या पात्राक आमी होगळीक जावची ह्या रितींत आमी जियोवंक आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवान हर एकल्याक आमकां दिल्लीं तालेंतां आमी तीं बरीं करून दवरून
ताचे मरिफात आमचे जिवीत बऱ्या तरान मुंदरसून व्हरून आमी देवाच्या फुगडीकेक पात्र जावया. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या वर्सिता विष्णा रंगड उतरांनी तुका वंदिता संतोष बरीत काळजांनी काणी घालयता उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती दिता गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंध येन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. मागे भाव भयणीनो आमचे बलिदान सर्पदिदारा देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हण. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नक्की पयसवेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा तुका आमी बटयता त्या ध्याना वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी फावो ह्या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. ताचे सोवे सगळी रचना नवी करूं तुका बापा मानवले आनी ताच्या दिवपणांत आमकां सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलूय. सायबान करो देव तो तरी ताणें आपणाक खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलूय आनी ताचो पाटलाव करतेल्यांक सासणीक जिविताचें करण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. पवीर 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कश्ट कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तस पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थ सोगूट प्रगट होया. जेजू जेजू तुझे मरण आम्ही समरण प्राण तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यार सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी श्रवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक पावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूता आनी सर काळी भगवंत पाद्री पियो तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना आमी आतां दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येन बरवसन अतिरक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतल्यान सुटय आनी सर आकादांतलें वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी उपकोटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांक आपणे मेळ्ळां. आमी जावन आसा भागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवकत्रेका येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. सम्या तुका सेवकत्रेका येण्याक तुज्या हांव राखून
राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता जीव उडो तो जीवितींचो जीवित आमचे तू नंदन करचो सास्वीक सुखाक वरून पावसो सासनीक सुखाक पावसो सौम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता सौम्या सदाय तू आमकां पोसताय नितळ उदकान तू दादोस करताय पांचव्या सरोवाक करून पायताय जिणी सुफळ करताय सौम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता सौम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मास रगत घेतला. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचे म्हणून ताणें फरमायला. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी आमची भोग तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. वगाळ बापा आमचेर तुवें सांपाद्री पियोचे विनवण्यान वतुल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशान दोशी करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळो. हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतली सर पिडा शिडा गुण जावं. हे मागणें आमी भोवतीर भवडतान सांपाद्री पियोच्या विनवण्यान मागता. क्रिस्त आमच्या सुमयान जेजूचे नावे. आवाज
संस्कार दिवून लाखो लोकांक बचाव केले. ख्रिस्ताचे दाय कुडीर घेऊन आल्ताराच्या मानाक पावलोय. गायिल्ल्या काळजाच्या दुवैजा दुर्बोड्या पावंडाच्या वोडायजा दैवीक प्रकाशाच्या इसंद्र नमन तुका पियो बापा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिला आमकां. San Padre Pio, आम्हा बसत विनंती कर. भगवन कुर्साचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.